विसव उपरांत तुमकां येवकार. आपली धूव वालांकाक काँग्रेसीन तिकेट दिली ना जाल्यार ते अपक्ष म्हणून वेंचणूक लढयतले अशें भौशीक बांदकाम मंत्री चर्चिल आलेमांवान म्हळां. खासा प्रुडंटा कडेन उलयतना तांणी ही गजाल सांगली. आपल्याक बेगीन वेंचणूक नाका पूण आपूण केन्नाय वेंचणुकेक वचपाक तयार आसा अशें तांणी सांगलें. चर्चिल आलेमावाक वा ताच्या धुवेक कोणाक एकट्याकच काँग्रेसीची तिकीट मेळटली अशें हायकमांडान सांगलां म्हूण सगळ्याक बोवाळ चल्ला. काँग्रेसीची पदयात्रा जाली तेन्ना सावन चर्चिलान परत आपले धुवेक फटयनाकात अशी शिटकावणी दिल्ली. मात काँग्रेस तिकीट दिना जाल्यार कितें हाची जाप चर्चिलान दिल्या. काँग्रेस आपल्याक बेगीन वेंचणूक नाका पूण आपूण तयार आसा हेंवूय ताणें स्पश्ट केलां. म्हाका नाका बेगीन जाय केन्ना जाल्यार म्हाका आनी 2 वर्सां जाल्यार हालें जाल्यार आय एम रेडी. चर्चिलान बेकायदेशीर रितीन उदकाच्यो टांकयो वाटल्यात म्हूण काँग्रेसीच्याच NSUIचो मुखेली सुनील कवठणकारान ताचे आड पुलिशेंत कागाळ केल्या. हाचे विशीं विचारलें तेन्ना स्वताचे स्टायलीन चर्चिलान जाप दिली ती अशी. तसो सॅम्पलां म्हजे बरें गेली कितें आसतलें म्हज्या लायफान. तसो सॅम्पलां म्हाका पावतो ना हांव तेंका ऑर्डर करना आनी कांय ना. त्यांनी म्हटलं की तुम्ही इलिगली टँक डिस्ट्रीब्यूट करताना वापरता. ती म्हजी कॅपॅसिटी न्हू ती म्हजी कॅपॅसिटी न्हू हांवें कितें इलिगल केला आनी हांवें पळय कितें लोकांक केला त्या लोकांक खबर आहा आनी हांवें कितें लिगल केला तो गव्हर्मेंटाक खबर आहा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट मिडिया. न्यायालयाची बंदी मोडून कंत्राटदारान फिरगुले नाव्याले पुलाचें काम चालू केलें अशी कागाळ थळाव्या शेतकाऱ्यांनी केल्या. ह्या पुलाक लागून आमची शेतां पिड्ड्यार जातलीं अशें तांचें म्हणणें आसा. तिडकल्ल्या लोकांनी कंत्राटदाराक काम बंद करपाक लायलें. नावेली फिरगुल्यां जावपी ह्या पुलाक थळाव्या लोकांचो आनी चड करून शेतकारांचो खर विरोध आसा. हो पूल आनी रस्त्याक लागून शेतां पिड्ड्यार जातलीं म्हूण थळावे शेतकार पुलाक विरोध करतात. हें प्रकरण न्यायालयांत गेलें तेन्ना मडगांव सत्र न्यायालयान पुलाचें काम करपाक बंदी घातिल्ली. न्यायालयाचो आदेश मोडून कंत्राटदारान पुलाचें काम चालू केल्लें असो आरोप थळाव्या लोकांनी केला. कॉन्ट्रॅक्टर ऑलरेडी पयली ऑर्डर दिलो आहा न्हू आनी दुसरी ऑर्डर खंयचें तेन्ना ती दुसरी काम कॉमेस करता जाल्यार तेन्ना कोर्टासून आमकां ऑर्डर हाडूंक जाय न्हू काम करूंक. ती हाडूं ना न्हू म्हणजे आमकां दाखोवपा नाका बाबा आमगे काम हिंग बोर्ड ना कांय ना ऑर्डर हाड जाल्यार पडोंक जाय न्हू लोकांक. ती ऑर्डर कांय ना ते गेली. पूल जाल्यार आमची शेतां वाटा पिड्ड्यार जातली अशें जुजे पेरेरा ह्या शेतकारान सांगलें. सांगो सगलें जाय आसलो आतां शेत हांवें कोण जायना न्हू कांय कोण नाय आम शेत कोण खाता हिंगा. तुमकां पूल नाका आमच्या हिंगा नाका. नावेलेच्यान आमचो खबराकार समीर भट. आयतारा फांतोडेर गोंयांत धुके पडिल्ल्यान विमान येरादारीचेर बरोच परिणाम जालो. मुंबय दिल्ली आनी विदेशांतल्यान आयिल्लीं विमानां सकाळीं विमानतळाचेर देवंक शकलीं ना. 2-1 वरां पुराय येरादारी बंद पडली. आयतारा फांतोडेर पडिल्ल्या धुक्याक लागून दाबोळी विमानतळा वयल्या विमान येरादारीचेर बरोच परिणाम जालो. दाट धुक्याक लागून धांवपट्टी दिसनासली. त्या खातीर सकाळीं आयिल्ल्या विमानांक देंवपाक मेळ्ळें ना. मुंबय गोवा, दिल्ली गोवा आनी विदेशांतल्यान येवपी विमानांचेर ह्या धुक्याचो परिणाम जालो. सकाळीं 9 उपरांत धुकें कमी जालें आनी एक करून विमानां देंवलीं. विमानां देंवपाक कळाव जाल्ल्यान गोंयांच्यान भायर वचपी प्रवाशांक बरोच वेळ विमानतळाचेर रावचें पडलें. त्या खातीर लोकांक बरेच त्रास जाले. एका म्हयन्या फाटीं दाबोळी विमानतळाचेर असोच प्रकार घडिल्लो. दाबोळी विमानतळा वयल्यान आमचो खबराकार सुरेंद्र मडकयकार. तरणाट्यांक शास्त्रीय संगीताची गोडी लावपा खातीर गोंय सरकारान खासा संगीत धोरण चालीक लावचें अशी मागणी फांतोडेचो आमदार दामू नायकान केल्या. डॉ. अलकादेव मारुलकर षष्टब्दीपुर्ती संगीत संमेलनाचें उक्तावण केल्या उपरांत उलयतना दामू नायकान ही सुचोवणी केली. मडगांवच्या स्वरमंच संस्थेन घडोवन हाडिल्ल्या डॉ. अलकादेव मारुलकर षष्टब्दीपुर्ती संगीत समारोहाचें उक्तावण फांतोड्डेचो आमदार दामू नायकान दिवली पेटोवन केलें. ह्या वेळार डॉ. अलकादेव मारुलकर, डॉ. श्रीपाद वाघुर्मेकार, गो रा ढवळीकार, देविदास वैद्य आनी हेर माचयेर आसले. गोंयकार तरणाट्यांनी शास्त्रीय संगीताचें ज्ञान मेळोवचें असो उलो आमदार दामू नायकान मारलो. लोक हळू हळू वेस्टर्न कल्चरा कडेन इन्क्लायन जाता, वेस्टर्न कल्चरा कडेन वता आनी तातूंत भितर खंय तरी अनप्लग्ड फ्युजन अशे काही सगळ्यो ज्यो गोश्टी भायर येतात. अशा वेळाचेर आपलें संगीत कितलें अभिजात आसा आनी ह्या संगितान भितर अभिजात
नवी हें तयार करतना फ्युजन कांय नासतना संगीत आमचें तेंच संगीत आमचें हें प्रकर्शन लोकां मुखार व्हरपा खातीर मातशी उपलब्ध करून दिवप आनी त्या खातीर लोकां मुखार एक नवें केंद्र तयार करप हें सरकारचें धोरण आसपाक जाय, पॉलिसी आसपाक जाय, तें फुडें व्हरपा खातीर प्रयत्न करपाक जाय. उक्तावण सुवाळ्या उपरांत समीक्षा भोबेची शास्त्रीय संगीताची मैफल जाली. मडगांवच्यान आमचो खबराकार समीर भट. वेर्णे पुलिसांनी दोगा तरणाट्यांक अटक करून तांचे कडल्यान 1.5 लाखाचे भांगर आनी चोरयेचो एक मोबायल फोन जप्त केला. चोरिल्ल्या मोबायल फोनाच्या IMEI नंबरावेल्यान हे चोरांक धरप शक्य जालें. वेर्णे पुलिसांनी जुवारी नगरांतल्या 2 तरणाट्यांक अटक करून तांचे कडच्यान 1.5 लाखाचे चोरयेचे भांगर आनी एक मोबायल फोन जप्त केला. फाटल्या मे म्हयन्यांत झरींत वाठारांत ही चोरी केल्ली. चोरिल्लो फोन वापरिल्ल्यान राजेश मदार पुलिशेक सांपडलो. फोनाच्या IMEI नंबराक लागून राजेशाक धरप शक्य जालें. ताणें म्हायती दिल्ल्यान बंडूराव शिंदे ह्या ताच्या जोडीदाराक अटक केली. दोगांकूय 5 दीस पुलीस कादयेंत दवरपाचो आदेश न्यायालयान दिला. वेर्णेच्यान आमचो खबराकार सुरेंद्र मडकयकार. आतां घेवया आनीक एक वेवसायीक विसव.